हांव इनासियो प्लासिडो रॉड्रिगीस नीज कुटीकार. म्हजो गांव आनी म्हजो जल्म ह्याच गांवांत. आयज सुमार म्हाका 60 इयर्स जावपा येता. 59 रनिंग हांव. आनी आमी आयज व्हडली जाल्यार हांगा सुमार 1982 सुमार हें उदक भरपाक स्टार्ट जाल्लें. 82 आमी 82 आमी शिफ्टींग जाल्ली वाड्या. मेन म्हळ्यार आमी थिंग जाल्ली कित्याक म्हगे पयलो म्हगे धाकटो भाव आसा तो वाडी जाला, जल्म घेयला. तेन्ना हे आमी 40 वर्स माय जावन गेली. आमगे गांव बुडलो म्हणून आमी गांव केन्ना सोडली ना. नांव देवाची आमी भक्ती केन्ना सोडली ना. आमी एवरी इयर येता आनी एवरी इयर हे मायाचे लास्ट संडे येवन हे आमगेली आमी पयलीं लादायीन करताले. आतां आमी मिस करता कित्याक चडांत चड लोक खूब जायन गेला. पयलीं आमी टेम्पो भरून येताले पूण आयज हिंगा आमकां जायते भाशेन लोकां कडेन जायतो वावर करून जायते आपल्यागे काम करून जायते भाशेन आपल्यागे गाडी जाल्यो. आज हिंगा गाडी दवरपा आमकां लुगार ना. इतली आमगे देवान आमकां जायते वाडयले. आयज तुका सांगपा म्हळ्यार हिस्ट्री हिंगाची हे कोपेल सेक्रेड हार्ट ऑफ जेजस चॅपल हे हिंगाच सेक्रेड हार्टाचे स्कूल आहलें, बोर्डींग आहलें. हांगा दाखयल्यार तुका कळटलें. हे पयलें एक स्ट्रक्चर एक उरला हो तो टॉयलेट आमगेलो कित्याक तो मॉडर्न ना. चॅपल आमगेलें मॉडर्न पडलें. चॅपल मॉडर्न पडटकीर आमी हो न्यू स्ट्रक्चर घडलो आनी आमी तितूंक स्टॅच्यू कांय दवरलें ना पूण वण्टीकूय हें घायलां कित्याक वयता थिंगा फोडटा मोडटा म्हणून ते आमी ताली वण्टीक देवाचे हें घायलांनी दवरला फोटो घायलांनी. आनी वर्साक हांगा व्हडा उमेदीन भक्तीन आमी येवन हे आमगेलें फेस्त करता. आमची शिमतेर सकल आसा. आमचे हो सगळो वाठार हे आमच्या चॅपलाचो. तो आमचो गांव अशें गुण आयलें तुका दिश्टी पडटलें. हे उदकां पडलो आहा थिंगा आमगे घरां आहा. थिंगा आमी आमगे व्हडलो वाडो हे न्हंयचे पयले वाटेन आमगे वाडो आसा. हे सगळे गांव उदकान बुडला तितल्यांनी हे गांव. आनीक सांगपाक हे व्हडवीक म्हणल्यार आमी आमगे गांवाचे आयज पासून सामके मोठे हुस्क्यान आनी मोठे मोगान जियेता आमच्या गांवांत. आनी सदांच आमचो येवन आमी स्वता येवन काम करून आनी स्वताचे आमी दुसऱ्यांक घालना. आमी सगळे एकठांय जावन येवन हें काम करून आमी सगळें निवळसाण जावं कितें करपा तितलें पेंटींग जावं हिंग जेवण रांदपाचें सगळें आमी स्वताचीच करून आनी आमी हिंग खुशाल बरीत आयचे दीस सारता. कितले वर्सां जाली तुमकां हो उत्सव मनोवपा लागल्यार? सुमार आमकां 1982 उपरांत बुडलें. तेन्नासून आमी आमगेले हिंगा केन्ना सोडना. सुमार आतां 82 आनी जाली आसतली 44 इयर्स सुमार जाली आसतली. कित्याक म्हाका एग्जॅक्ट सांगलें ना. 44 इयर्स जाली आमी केन्नाच हें सोडलें ना. चालूच आमगेलें. आतां तुमकां हांगा डॅम जालो म्हणल्यार तुमकां जागो दिल्लो. आतां हे कोपेलाकूय बीन खंय जागो दिल्लो आसता? कोपेलाकूय जागे दिला. वाडी आहा सेक्रेड हार्ट ऑफ चर्च वाडी चलता आतां. आनी थिंगा धाकटें प्रायमरी स्कूल आहा इस्कॉलाचें. पूण पयलीं हिंगा आहलें व्हडलें स्कूल हायस्कूल आहलें सेक्रेड हार्ट ऑफ जेजस हायस्कूल आहलें. तुमचे आतां एक विचारपाचो प्रश्न म्हणल्यार तुमी हांगा जल्मल्ले आसा. हय आतां तुमी वाडे पावले आसा. वाडे पावले. कितें लायफान अशें कितें वेगळें अशें खंयची लायफ बरी आसलेली? हांगा लायफ बरी आसलेली काय वाडी लायफ बरी आसा आतां सद्या? हांगची लायफ बरी आसलेली, चड बरी आसली. कित्याक तेन्ना पयशा वाटेन कांयच नासलें पूण एकमुखाचे सांगातान जियेताले. सगळे एकमुखाच्या आदारा पावताले. एकमुखाक कसले कश्ट दुकान अकांता वेळार धांवताले. आतां मातशें वेगळें जालां. आतां तो तेगे करतलो हांव मुगे करतलो अशें जावन पडलां. कित्याक पूण तरी पूण आमी हे स्वातेर येवपाक सदांच एकट्यान आसता. सगळे एकट्यान जावन आमी हे स्वातेरीन आमगे वावर करता. पयलीं तुमी हांगा सगळे हिंदू जावं मुस्लीम जावं ख्रिश्चन जावं एक मतान रावताले. हे मोठी भागी आमगेलें. आमी कोंकणी म्हूण कळनासलो, क्रिस्तांव म्हूण कळनासलो ना मुस्लीम म्हूण कळनासलो. आमी सगळे एकवटान जियेताले. आमगे हिंदूगेर सण आसतना चवथ आसतना दिवाळी आसतना आमी तेंगेर वयताले. क्रिसमस आसतना इगर्जे कपला फेस्त आसतना ते लोक आमगेर येताले. एकमेकाक सव जाताले आनी एकमेकाक बरें विश करून आमी सांग हॅप्पी जियेताले. आतां हें फेस्त म्हणटा तें तुमी केन्ना हें मनयता तुमी? खंयचे दिसा जावं खंयचे म्हयने अशें? हे आमी एवरी इयर मायाचे लास्ट संडे मंथ ऑफ मे लास्ट संडे एवरी इयर आमी फेस्त मनयता. आनी फेस्तांत लोक बीन आतां तुमचो आसा पळय तो खंय खंय आसा ते? आमचो हिंगा लोक येता तो सगळे आमची फामील पयस गेल्ले आहा. जावं भयणां आमच्यो जावं आमची अशें करून सोयरे इश्ट मित्र आमी सगळ्यांक एक मेसेज घालता बाबा कुड्डे फेस्त रे म्हूण. आनी मोठे संख्येन लोक येता कित्याक कुड्डी म्हणटरी सामको उमेदीन लोक येता हांगा.
आतां तो फेस्ताचो जो डिस्पेस आसा पळय तुमचो तो कशे प्रमाणे मागीर तुमी हँडल करता? बाबा आमगे पयलीं मरे परिस्थिती बिकट आहली. आमगे जायते भुरगे बेकार आहले. आमी देवा कडेन मागले हिंगा आनी देवा आमगे भुरग्यांक खंय तरी बरी सुवातेर दा आनी ते बरे परजोळींनी तेंचे जायते पयस जायनी आनी खरेंच त्या भुरग्याक बरे सुवातेर पावले. आयज सगळे आख्ख्या संवसाराचेर आमगे भुरगे पावता भुरगे पावल्या. तेणी आपल्यागे ते फूल नपाकळे आमकां धाडून चडान चड डिस्पेस ते करता. आनीक आमी बी आमकडे एक आमकां वार धंदो आमगे चलता. आमी बी आमगे डिस्पेस काडून ना म्हणून आमी कोणा कडेन पॉलिटिशियना कडेन घेयना ना म्हणून आमी दुसऱ्या कडेन डोनेशनां वचना. हे आमगे सगळे आमचे गांवचे लोकां पयशांचे आनी कोणा कडेन वेगळे मनशा कडेन 1 रुपया थिंग घेयना. कित्याक आतां लोक हिंगा देवा येवन घालता स्पेशल आपल्यागे जायते भशेन हिंगा मिलाग्री म्हणल्यार कळटा तुका अजापां जाता. मागिल्ल्यांक जायती वस्तू मेळटा ती आपल्यालें डोनेशन हे सुवातेर दिता आनी ते डोनेशन आमकां यूज करपाक मेळटा. आतां दुसरो विशय आनीक म्हणल्यार गेल्या त्या वर्सा खंय तरी हें उदक सुकलें ना जेणे करून हांगा सोमेश्वराचोय उत्सव जालो नाशिल्लो. गेल्या त्या वर्सा तुमी केल्लो तुमचो उत्सव? आमी गेल्या त्या वर्सा सुमार 43 लोक येयल्ले आमगे गांवांसून आनी थिंग आमी गाडी दवरपा पडली आनी वयल्यान तळपा वयल्यान चलोन येवन आमी आमगे हो उत्सव करून गेले. कित्याक आमी एकूय वर्सा तें सोडना आनी आमी सोडलो ना आयज पासून आनी देवा कडेन मागता केन्ना सोडपाक आमकां पडना जाल्यार बरो देवान आमकां तांक दिल्यार बरो म्हणून मागता आमी. तुमी पयलीं हें तुमचें जालें तें आतां तुमी ह्या गांवांत जाल्ले आसा जाल्यार पयलीं तुमी कशें हें मनयतालीं हें फेस्त? हें फेस्त आमी न्हू हिंदूय बी सगळे आमगे हे वाठार लोक आसा तो सगळे एकठांय जावन हें फेस्त मनयताले. तुका त्या टायमार म्हाका अशी मातशी याद जाता की तुका सांगूं जायना इतली उत्सुकताय भितरल्यान सामकी उमाळ येता भितरलो की सामकी एकामेकांक सामकी उमेदीन सगळे कोण क्रिस्तान कोण कोंकणी म्हूण कळनासलो हे पद्दतीचे. कित्याक सगळे पाद्री फुड्यांक शिकताले पाद्रियां फुड्यान सगळे टच जाल्ले आनी ते सांगते भाशेन मार्गदर्शना प्रमाणे आमी बरे वावर करताले. हितूंक वेगळाचार आनी भेदभाव म्हणटा कसलोच नासलो. आनी त्या टायमार लायट नासलेली मागीर गाडी नासलेली. पेट्रोल मात घेवन आनी चुट्टा चुडी पेटोवन आमी आमची कार्यामळ म्हणटकीर हिंगा चलोन येताले सुमार 15 मिनटां फाट. पेट्रोल मात आसताले इतलेंच आनी टच म्हणटा ते म्हण सगळ्यां कडेनच न्हू ज्या मनशा कडेन कितें आसता तेजे फुड्यान ती वस्तू आसताल्यो. गेल्या त्या 2 वर्सां पयलीं कोण एक चालूची फामील तांकां 10 वर्सां उपरांत तांकां भुरगीं जालां हे सुवातेर येवन तेणी मागली उपरांत देवा कडेन आनीक तेणी ते हें आपल्यागे परगट केला. कित्याक हिंगा खरेंच भावार्थान मागतल्यांक जाय थिंगा मेळटा. तेन्ना हांव मागता तुमी येया कोण भायले लोक येता ती भावार्थान देवा कडेन मागा आनी भावार्थान मागलें तुमकां केन्नाच कमी जावचें ना. उपट आनी उपट दुप्पटान मेळटलें. हो संवसार हे संवसार वयर तेचेर जेजूचो स्टॅच्यू आसलो पुतळो आसलो तेजे वयर आनी वयर जाल्लो ते मोडून पडलें. कित्याक तेका सपोर्ट नासलो ते मातयेन बांदले पूण हे वयर थोडें काम सिमिटांचें हें वजन तेज्यान सोसून जालें ना. कित्याक त्यो मातये वण्टी आहल्यो न्हू मातये वण्टीचे लागून तें पावसा मागीर तें मोडून पडलें. जायते वर्सांनी पडलें तें आतां हालींच आनीक तो आलोवपा जायना म्हणटा तो थिंगा उरला आनी तो आपे आमी ते नीव क्रॉस मारले तेन्ना हो नीव वयर थिंगा सेम केला पूण हे पद्दतीन जावना तो बारीक जाला पूण केलो आमी तसो सेम पूण हो आमगेलो पयलींचो. कितें म्हणून हें आतां हो वर्ल्डाचेर देव उबो रावला जेजू तेजेर उबो आसा आनी दाखयता म्हणल्यार सरवंडार म्हणटा देव म्हणटा धनी म्हणटा तेजी वटल्या चल्ले आनी कांय ना. पोर्तुगीज टायमांनी ना म्हणटा त्या टायमार ते पाद्रीन बांदलो तो चर्चीचेर हेजेर कापेलाचेर आनी तोच त्या फोटवाचेर दाखयलो कडेन आसा
आनी तेजेर हेजे सकयल थिंगा उतरां आसलेलीं सवस्काय तुमचे सोबे, सवस्काय तुमचे सोबे देवनागरीन उतर बरयल्लीं सवस्काय तुमचे सोबे. म्हण मिनींग कितें तेजो? मिनींग तेजो सवस्काय शांती तुजे तुजे कडेन, शांती शांती तुका, हे तेजो अर्थ. ही फादरां गेली, ही आमच्या गांवच्या लोकांन आपल्या हातीन मारून ते फादरां खातीर हें उदक तयार केल्लें. आख्खो तळोपो फोडून तेणी बांय मारली. आनी तितून पळय तिका स्टेप्स आसा, स्टेप्सांचेर ती चडोन ते माती घेवन ती वयर माती घालून ही बांय. आनी इतली थंड हे बांयची उदक सामकी कोल्ड. ही हानारमान थिंगसून वयर उदक वतालें इस्कॉलाक जावं फादरांक पिवपाक, इस्कॉला भुरग्यांकूय बी. आनी हो हांगा हो ग्रावंड थिंग म्हण भुरग्यांक म्हळ्यार ते शिवपा दिनासले पयलीं, कित्याक बांयक लागून. ताका हाडा हाडलो त्याच लोकांन मागीर हे बुट्टरी मोडून वयर ताका दुरी घातले ताका सरांनी. तेच कुशीक आमगेली शिमतर. हेजें उदक तुमी हे काडटाले पिवपाक? हेजें उदक पिवप फादराक वयर वताले, कित्याक तेन्ना लायट नासलेली न्हू, मशीन नासली. म्हणून हिंगसून हानार मारपाचें उदक थिंग तांकां उदक पिवपाक जावं इस्कॉला भुरग्यांक उदक पिवपाक हेंच उदक, दुसरें उदक नासलें. दुसरें उदक आसलें तें कॅनलाचें, पूण तें कॅनला उदक पिनासलें, हें शुद्ध उदक बरें उदक म्हणून हें उदक व्हरून थिंग पिताले. मोड्या मळार ही शिमतर आमगे क्रिस्तांवाली तें चॅपल जालें, ही शिमतर. आनी हो शिमतरी आसलो खुरीस, हो शिमतरी आसलो खुरीस. ही सगळी हे दिसपडटा ते फोंड, हे तांबडेले वयर सकयल दिसपडटा ते फोंड. आनी ही शिमतरी कोपेलांतसून येवपाची ही वाट, सारकी रस्तो हो. आनी भितर गेट आसली. आनी हो आसता ताका दुरी. हो दुरीक जायते वर्सां पयलीं कोणी मोडलो आनी ते चीर काडून दवरले. मागीर ते आमी फादरा सांगले आनी आमी ते चीर भरले आनी आमी वयर वाडी व्हेले. उपरांत आमगे हो क्रॉस कसोचो आसलो कोपेलमार म्हणटा ताका. आनी हो क्रॉस गेले ते 2 वर्सां पयलीं कोण तरी भुरग्यांनी फातर घालून फोडलो आनी मोडलो. आनी तेजे ते कुडके आसा त्यो दाखयता. हे तेजे कुडके कोण तरी घडून दवरला. हे कुडके तेजे ते कोणाचे बिश्टा घडून दवरला कुडके ते पीस तेजे ते. आनी हांव एकूच म्हणटा हो ते कुडकी ते कोण घडून दवरल्या मोडलो तो. आनी आमी आतां हो दुसरो घायला कित्याक हो यादीक तांकां शिमतरी जायत जाण आमगे मेल्लीं पुर्वजां आनी हे सुवातेर तांकां पुल्ल कडेन ना. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, कोणूय मनीस परकी मनीस आमगे गांवां येता आनी गांवां येवन बरें करून भोंवता आनी सगळे भोंवान सगळें बरें करून पळया. बाबा न्हू हे मोडनाका आमगेलें, ही आमगे निशाणी. हिंगा पुल्लो लोक आहा, हे असली वायट तुमचेर बोगलांटा वो शिराप घेयनाका. कित्याक आमी बी देवा कडेन मागता तुमकां कितें वायट जावपा नाका. कित्याक आमी बी कितें वायट उलयलें जाल्यार तुमकां तें भोगतलें. रागार जावप ना आनी वायट धरप ना, असली कृती करप ना हिंगेन. कित्याक तुमी येया पळया भोंवा बरे भाशेन सगळें पळोवन वचा, पूण दुस्वासपण करप ना, मोडप तोडप घालप ना. कित्याक ती पयलींची जी आसा ती आमी दवरल्या सांबाळून. याज्ञिक पाद्री मिगेल रिवेलो तर हांगा पिलार सोस्तेन जेन्ना हो वाठार कुर्दीचो वाठार पिलार सोस्ते लागीं दिल्लो तेन्ना हांगा येवन हांगासर
मिशनरी भावर करचो म्हूण म्हाका पाठयल्लो तेन्ना हांगासर हें धरण बांदपाक लागून कित्याक उदक पिवपाचें सांबाळूंक सरकारान थाराव घेतलो जे सेलावली डॅम करपाक आनी उदक हांगा सांबाळूंक जो लोक हांगासर रावतालो तांकां हांगासून वचोंक कित्याक हो वाठार कुर्दीचो वाठार बंद म्हणजे उदकांत बुडपाक वयतालो तेन्ना हांगा साकून तांकां वाड्यां व्हेलो आनी थंयसर कॉलनी 1, कॉलनी 2 आनी कॉलनी 3 अशें करून तांकां थंय जागो दिलो. तर हांगासर ज्या ह्या वाठारांत रावता आसतना हांगा लोक जावं क्रिस्ती लोक बऱ्या मोठ्या संख्यान हांगासर रावताले, माये मोगान चलताले आनी शेतकी काम करून आपलें पोट भरताले आनी ह्या वाठारांत बरे भाशेन ते रावन एकामेका लागीं बरो संबंद दवरताले. जावं क्रिस्ती लोक वो दुसरे भासांचो लोक येतालो तेन्ना तांचे मदें संबंद आसतालो. जेन्ना जेन्ना हें बुडपाक गेलें दर वर्साक मायाच्या म्हयन्यांक हांगासर आमचे ओ क्रिस्ती भाव जो सोमेश्वर हांगासर टेंपल आसा त्या टेंपलांत तांची परब जाता आनी ताच्या फाटल्यान क्रिस्ती लोक ह्या वाठारांत येवन हांगाय ही परब मायाच्या म्हयन्यांत करता आनी ही परब करता आसतना जायतो लोक गोंयचो हांगासर येता आनी हांगा येवन हांगासर येवन आपली भेट परमेश्वराक भेटयता. तर ही हांगासर भेट जाता ती आमचे जे हांगासून वाड्यांक गेल्ले आसात थंयचो लोक जावं कॉलनी 1, कॉलनी 2, कॉलनी 3, बिचुंद्रे, कुर्पे आनी तशेंच नेत्रावाली, विलियान हांगाचो लोक व्हडली तशी ल्हान बऱ्या मोगान येवन आपलो सापोर्ट वो आपले मोजत करून मोठ्या प्रमाणान ही परब जी जेजूच्या काळजाची परब दबाजीत करतात आनी तितलेंच न्हय जी आमची भाव भयणी जी आसात जी हांगासर येतात जावं ओ क्रिस्ती ती बी मोठ्या संख्यान हांगा येवन ह्या कपेलाक भेट दितात आनी ह्या भाशेन हांव जाणा त्या प्रमाणे जी परब मानयल्ली एक आठवडो आदीं हांगा सोमेश्वराची जायतो लोक हांगाचो आनी गोंयचो थंयसर येयल्लो म्हूण हांव जाणा. तशेंच आयज जेन्ना सकाळीं ही परब जाताली तेन्ना हांवें पळयलां कशे तरेन लोक हांगासर येयलो आनी ह्या प्रार्थनान जो हांगासर जाल्लो ताणें भाग घेतलो आनी ह्या भाशेन ताणें दाखयलो की ह्या जाग्यार जे आमी पळयता त्या जाग्या वयलो मोग तांकां आसा कित्याक तांची भावना आनी तांचे लक्ष जेन्ना ती हांगासर येतात ह्या उदकाक पळयतात आनी जो लुगार जो वाठार आसा ताचे नजर मारल्या उपरांत तांकां आदलो उगडास येता आनी आदलो उगडास म्हणल्यार जेन्ना हांव पिलार सोस्तेन जी संस्था मिशनरी संस्था आसता तांणी म्हाका हांगासर ह्या लोकांक वचपाक आदार दिल्लो तेन्ना हांवें पळयल्लें कितलें तांकां दूख भोगलें हो वाठार सोडूंक आनी वचूंक ह्या दुसऱ्या गांवांत दुसऱ्या वाठारांत कुर्दी वाडी आनी थंय तांकां जागो थंयसर रावपाक सरकारान हो गव्हर्मेंटान तांकां दिल्लो. तर ही परब जी आमी समारंभतात ती परब न्हूच व्हडली जेजूचे प्रचार करपाक पूण हांगासर
भावा भयणीचो एकवट जाता. सुबे माजार ती येतात आनी ह्या भाशेन मोगान चलूंक तांकां एक ही संदी जाता. आनी आमी आशोवन रावता ह्या वर्साच्या वर्साक ह्या वर्साक येयला ते भाशेन मोठ्या प्रमाणान येवन आनी सुंदरताय जी दिसती पडटा हांगा रावून ती पळोवपाक आनी जिवाकूय दुसरोच बारो कसो भोगता जेन्ना ह्या आमी दोंगुल्ल्याचेर येवन ह्या सोबीत माडांचेर तशेंच ह्या पर्यावरणाचेर आमी नदर मारता तेन्ना. तर हांव आमच्या ह्या जे कमिटी बावुरल्यात हांगासर जी आमची भावा भयणी जी आसली ताणें थोकोस घेवन आयची ही परब बरे भाशेन सवस्थायेन करपाक, कित्याक आयज सुमार 1300 लोक म्हाका सकाळीं दिश्टी पडलो. तसोच सांजेच्या वेळार जो लोक हांगासर येवन ह्या दोंगुल्ल्याचेर येवन आपलो उगडास काडून परमेश्वराक वाखाणटात तो पळोवन म्हाका खूश भोगता. कित्याक तांकां इल्लोसो वेळ ह्या जाग्यार येवन ऑल्दो हे ट्युरिस्ट स्पॉट्स कसो न्हय आसलो पूण हो सारकोच वाठार ट्युरिस्ट स्पॉट्स कसो हे इतली सुंदरताय हांगासर येता. आनी सांगो नासतना लोक वोडोन येता कित्याक हांगा देव मंदीर सोमेश्वराचें आसा आनी जेजूचेंय आसा लागून हो लोक हांगासर वोडोन येता. तितलेंच न्हय, आयज जेन्ना हे इतलें दोबाजी परब करून तांणी जेवण बरे भाशेन तयार केलें आनी सुमार 1500 वयर लोकांक हें जेवण वांटलें. आनी हें जेवण वांटून आमची जी भावा भयणी आसात ज्या हांगा साकून ती वाड्यान गेल्ली आसात आनी ती हांगा येवन रातचे देखून येवन ही तयारी करून तांणी ह्या जायत्या जाणांची जी येयल्ली हांगासर हांगा प्रार्थना करपाक तांची मनां सारकीच घुसपयलीं कित्याक इतलें जेवण तयार केलें आनी ह्या भाशेन ह्या प्रमाणान आमकां तांणी येवकार दिलो. आनी जेजून एक पावटी ताच्या फाटल्यान उतर आयकूंक गेल्ले जायतो लोक ताची मानकुली उतरां आयकून जेजूची उदकां आयकून जायतो लोक ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी तेन्ना ताचे जे सीस ताचे पाटलावदार जे आसले ते सारके घुसपले आनी जेन्ना ते घुसपले तेंचे लागीं 2 निस्तीं आनी 5 उंडे आसले. पूण जेजून तांकां सांगलें की तुमी भियेनाकात, ह्या दोंगुल्ल्याचेर तुमी आयल्यात भुकेन. पूण जेजू तांच्या सिसांक सांगलें पळय कोणा लागीं तुमच्या लागीं जोरी तर कितें आसा जाल्यार हाडात. आनी ताचेर आशिर्वाद घालून 5 हजारांचे वयर विलाग्र करून देवाच्या शक्तीन विलाग करून तांकां हे वांटलें. तो म्हाका उगडास आयलो. ह्या दोंगुल्ल्याचेर तुका पिवपाचें उदक मेळना, ह्या दोंगुल्ल्याचेर सगळें जेवण हाडपाक मेळना, पूण हें जेवण भायल्यान साकून तयार करून हांगा हाडून लोकांक ताणें वांटलें. तर हांव आयज खुशाल जाता. ह्या वाठारांत आतां आमचो पादविगार आसा आनी हो पादविगाराचें नांव हांव पिलार सोस्तेचो तो आनी ह्या आर्कडायसीस ऑफ गोवा तातूंत पिलार सोस्ता ह्या वाठारांत काम करता आनी ताचें नांव रेवरेंड फादर साबियो काब्राल पिलार फादर. आनी ताच्या बराबर हांव ताका आदारी कसो आसा. फादर म्हाका 40 वर्सां आदीं हांगासर येयल्लो तेन्ना ती म्हाका फादर मायकल रेबेलो म्हूण वळखतात आनी आतां हांव आदारी कसो ताका आदार दिता. आनी हो जो हांगासर आमची क्रिस्ती भावा भयणी
तशेंच हो क्रिस्ती लोक आसा तांच्या मदें भावपण मायेमोग एकवट विस्तारूंक आमी भावत्ता. हो चॅनल जेन्ना न्यूज हाडूंक सोदता हांव जोझफ कार्दोस. हांव प्रॉपर आमचो रिहेबिलिटेशन मायडा जे धरणा सकयल येता तो गांव पार्ट ऑफ कुर्डी आनी आतां आमचें रिहेबिलिटेशन वाडें जाल्लें आसा. हो एक गांव जितूंतल्यान आमी आमचें एक भुरगेपण जावं आमचें शिक्षण ह्या गांवांतल्यान जालें. आमच्या पाद्रींनी हें इस्कॉल हिंगा बांदलें आनी आमकां एक दिशा दिली. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ह्या गांवांत केन्ना वळखोना म्हणल्यार एक वेगळोचार केन्ना नासलो. दर एकल्याचें फेस्टिवल आमकां सगळें एकठांय करतालें आनी तेन्ना एक आमगेलें नातें बरें नातें आसलें आनी आमी खुशालकायेन जियेले. हिंग जरी बिजली नासली उदक नासलें पूण बांयचें उदक काडप, मेणवातीचेर शिकप जावं पेट्रोलाच्या दिव्यांचेर उजवाड दिवन शिकप हें आमचें तेन्नाचें एक खाशेलेपण आसलें. आनी तेंच करून ह्या गांवांतले जे अशें करून शिकले मनीस आयज बरे पोस्टार आसा गोंयच्या मापार सरकारी नोकरी करता जावं दुसरे प्रायवेट. हितूंतल्यान आमकां एक मोठेपण दिसता. आनी जेन्ना सरकाराक दिसलें हो रिहेबिलिटेशन करून आमकां कितें लॉस जाता तेन्ना आमी चिंतलें आमी सॅक्रिफायस करचो आनी दुसऱ्याकच तें करचें. आयज दक्षिण गोंयाक उदकाचो पुरवठो पूण बरे भशेन जाता, फिल्टर करून जाता, पूण स्पेशली आमकां वाडेंक ओपन वेलाचें उदक मेळटा. हें आमचें एक दुर्दैव म्हणपाचें की सरकारान हेजेर एक लक्ष घालप आनी आमकां ती एक बरी फिल्टर करून दिवपाची एक सोय करप. हिंगा हो गांव जो आसा हिंगा आमी वर्सा एक फावटी येता. आमगेलें जे आमचे काळजांतल्यो भावना आसा ह्या गांवांत जी आमी काडले तितून आमचें कितें अणभवलें तें आमी ह्या गांवांत येवन आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हें फेस्टिवल मनयता आनी तितूंतल्यान आमगेलो एक मोग परतून आमी जिवो जाता. एक समुदाय अशी आमी एकठांय जाता. तर हेच मोग हेच खाशेलेपण आमकां मुखार आसचें. जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां जें बरें दवरलें तें आमी जगचें आनी दुसऱ्याकूय एक आमी एग्जाम्पल द्यायचो. इतलें सांगून हांव देव बरें करता. आतां तुमकां हांगा हे फेस्ता ह्या कोर्डी गांवां भितर एक इमोशनशें दिसता पयलींची यादीश्यो अशी तुमकां. तेंच आसता की आमी ज्यो पोरण्यो यादी म्हणटा आमी त्यो परतून जागी जाता. जे आमी नुस्तें धरपा वयताले, आमी गरोवपा वयताले, आमी उदक न्हांवपा वयताले, चारां चुन्नां कडणां हीं खावपा वयताले. तो आयज उगडास येता तें आमकां आयज परतून मेळना. जें आमचें आमी चलोन इस्कॉला वचपाचें हांव म्हगेल्या गांवांतल्यान 1 वराची वाट चलून ह्या गांवांत इस्कॉल शिकपा येतालो आनी ते लोक म्हाका दिसता की आमी एक सगळे एकठांय मोगान आमी चलोन येताले आनी तितल्यान आमी बी एक बरें शिकले. पूण आयज आमकां 1 किलोमिटराची वाट लागून चलपाक आमची नशीब आमकां हें दिना की चलोन वच म्हणपाक, की तें एक फील येयना. पूण ह्या गांवांत येतकीर आमकां तो उगडास येता आनी परतून आमी येयचे, आमगेल्यो ज्यो भावना लिपलो आसा त्यो परतून जाग करच्यो अशें आमकां दिसता. तुमच्या टायमार तशें एग्युटेशन बीन आतां करता तशें एग्युटेशन तुमच्या टायमार कोणी केलें नासलें? तेन्ना एज्युकेशन करपा म्हळ्यार कितें आमचे सुशिक्षीत लोक थोडे आसले आनी एक दिशा दिवपाक आमकां एक बरो लिडर नासले. जें की सरकार थारायता तेंच फायनल जातालें. कोणूय आमचे मुखार तेन्ना मुखार सरपाक सोदतालो लोकांक दिसतालें आमकां कित्याक पडलें तें, आमकां एक भिरांतशी ती आसताली तेन्ना कित्याक आमकां शिक्षण ना, आमचे जाणटे चडशे ते शेतकामती. सो तांकां दिसतालें की आमी तितून पडचे न्हू. तेका लागून सरकाराकूय तेजो फायदो जालो आनी आमचे वाडे धरण जाले आनी आमचें स्थलांतर जालें. पूण हितून खरें तरी तुमचें लॉस जालें आनी सरकाराचो फायदो अशें तुमकां दिसता? ऑफकोर्स नो डावट. हितून आमकां लॉस सरकारान आमकां दिल्लो, मोबदला दिल्लो, पूण तेजी तेणी फावो ते भाशेन हें केलें ना की एग्रिकल्चर प्लॉट दिले, उदकाची सोय सारकी ना, घरां दिल्लीं, घरांचो प्लॅन सारको ना, म्हणजे घर बांदपा सारकें आमकां सरकारान तेन्ना सवलतो दिवना. हितूंतल्यान आमकां म्हाका दिसता की हेजो आमकां कमी फायदो जालो पूण सरकाराक तेजो भरपूर फायदो जालो. मागीर एक मेसेज तुमी आतां एक जनते जावं तुमकां पळयता पळय चॅनलाचेर तांकां कितें मेसेज दिवपाक सोदता? ज्यो आयज जनता ही म्हाका पळयतली, ह्या कुड्डी गांवांत जायते जाण येताय उगडास करून वयताय, तांकां एक म्हजो एक संदेश आसा की ह्या गांवांत आमी जगले, आमी जें कितें उत्पन्न केल्लें फळां फुलां ती आमकां आयज परतून मेळचें ना. पूण जें तुमी हीन पळोवन वयताय की तुमी एक चिंतपा जाय की ह्या लोकांक सॅक्रिफायस केल्लो देखून आयज आमी सूख भोगता. जें उदक तुमी पिता तें एक दान आमचें, आमचो सॅक्रिफायस आनी तुमचें सॅटिस्फॅक्शन हें तुमी उगडास करचें. हितूंतलें आमकांय बरें दिसता की आमची कश्टां लागून तुमकां एक बरेंपण मेळ्ळें अशें म्हणून.
एक मोठो म्हणजे एक म्हाका काळजा लागपा सारको एक हें दिसता की आमचे भुरगेपणार हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी आतांय हात घालून भोंवले. आमी कोणागे चवथी 8 दीस आमी थिंगा रावले. क्रिसमसा लोक आमगेर येताले. जेवण हाण जेवप आमचे मदीं एक नातें वेगळें आसलें. एक मोगाचे आमचे संबंद आसले. पूण आतां करंट हितून आमकां तें ना की जायते जाण शिकले, जेंका एक वेगळे दिशेन गेले, तांकां दिसलें की हें बंधन आसा तें तुटपा जाय. आमकां एक कोण तरी आसतलो की क्रिस्तांव बरोबर गेल्या जावं हिंदू बरोबर गेल्या वेगळेपण अशें म्हणून. देखून म्हाका तरी दिसता की जें तेन्ना आसलें तें आयज घडयतो जाल्यार आमी जण एकल्यान तेजो एक निशेव करपा जाय. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकजुटीन काम केलें जाल्यार वावुरलें जाल्यार आमी दुसऱ्याकूय ते एक देख जावपाक शकता. तुमी हे उमेदीन मनयता हें फेस्त. आतां तुमी हे पुरे जनतेक जावं लोकांक कितें एक मेसेज दिवपाक शकता तुमची हेणी? आमगे मेसेज एकूच, आमी सगळे कुड्डीकार, आमगे कुड्डीकारांक गेले इन्विटेशन सगळे लोकांक. आमी कुड्डीकार सगळे येता, हांगा येता तितले जाले, जावं सोमेश्वरा आमी वयता, जावं सगळे लोक आमगे कुड्डीकार ते हांगा येता. आनी भायल्या लोकांक आमगे एकूच मेसेज, आमी भेदभाव नासतना हे सुवातेर येवचे आनी सगळ्यांनी आमी आमगेलो हे फेस्टिवल आसा ते वर्साच्या वर्सा जे भाशेन आमी लास्ट संडे हे करता तेन्ना तुमी बी येवन आमचे बरोबर वांटो घेवचो म्हणून हांव मागता.